मागीर 3:30 म्हटलं. हाय गाईज गुड मॉर्निंग. फोटो काढता. पोचू पण फुटतात पोचू पोचतो त्याला फोट मारता आतीन गट त्याला कोणाक घासला त्याला पायान फोट मारता. हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. जसे की कालचा व्हिडिओ तुम्ही पहिला आसतलो त्या हिशोबान आयज आमची दिवजा सकाळी आता सकाळची दिवजा आसा. सो हांव तरी जालें रेडी. आई थंय न्हेसता, मम्मा बी रेडी जाली आनी मम्मा कालचे कापड घडी मारता गाडी खावानी. बाबा आनी एकटो रेडी जाता, हेगे नांव घेयना मागीर बेश्टोच चावतलो म्हाजेर. आनी भाव अजून रेडी जावना. सो म्हणजे हांव रेडी जावपाक बेगीन उठलेलें. मम्मा आनी रातूय भर न्हिदोना, खबर ना कितें करी ती. आनी थंय पळया पोचून रातभर न्हिदपाक दिवना ना, सकाळचें न्हिदपाक दिवना. खंय जाय सगळें टका टुकू कितें कितें आवाज करीत आशिल्ले. रातभर ताणें न्हिदपाक दिवना ना म्हणून. सामकें मस्ते तें, सामकें मस्ती जाला तें सामकें. पळय कोण कितें करता सगळें तेगे शेपडी पॅक करता गो. कुट्ट 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 मस्ती ते सामकें टाय करता. नाजाल्यार ते मागीर दोळ्यार येत रावतले. सगळीं जाणां उठून न्हेसली दिसता दिवजाकारां. मम्मा आनी राती भर न्हिदोना. म्हाका खरें खबर ना कितें करता ती रात. डन. इयरिंग्स म्हाका दिसता ही हेजेर बरी दिसता, बिकॉज नाजाल्यार हो लूक ऑल रावंड म्हणजे हो लूक कंप्लीट एक घरांतलो लूक कसो दिसता सो दिसता म्हाका. कित्याक म्हाजो चुडीदार खूबच सिंपल आसा, बट बिकॉज ऑफ दीस इयरिंग्स म्हाका दिसता लूक बरो येता न्हू. सो हय चलया आतां आमी चलया. मम्मा आतां चाव घालता, हांव जाल्यार च्या पिवपाना. सो डॅडीक लागून बीन आतां या आमी, तेन्ना लेट जातलो आमकां. सो हेजी काश्टी सारकी करता आई. रे तिणें काल रातीत रेडी करून दवरलेलें मम्मान. सो हांव तेलाची किटली घेवन वयता सकयल. हांव तेला किटली घेवन वयता सकयल. बरें यशील आसता मरे. सगळीं दिवजाकारां रावल्ली आसा कशी. आमकां मातसो लेट जालो आयज. इंट्रोडक्शन करता बरें. हाय गायज गुड मॉर्निंग. हाय गायज गुड. तुजें इंट्रो जाल्लें आसा हरशीं म्हणून केन्ना तो बरो नासलो. परत हाय गायज. हाय गायज. तेजें नांव डॉली, म्हाजें नांव श्रिया. डॉली हां बरें. बट आमी ताका मोगान डॉली म्हणटात. आनी काल ते येवन आशिल्ले मस्ते. आतां येयला ते सकाळचे दिवजाक. अरे तूं खूब पळयता, तूं टोटल इग्नोर मारता म्हाका. काळोख सो दिसता, काय सांगपाचें नाका. खंय काळोख सो दिसता म्हणजे तकलेन आनी पळय उजवाड पडटा. बट आमी आतां रथाक वयतात. हरशीं हांव रथाक बी वचना, म्हटल्यार मम्मा वांगडाच आसता हांव तेल बी घालपाक. सद्या काळोख दिसता बिकॉज तांबयो कितली रे ती तांबयो घेवन हेणे लास्ट टायम तांबयो तेलाचो फोडलेलो रस्त्यार. आनी रस्त्यार अख्खें तेल जाल्लें. तें सांगलें हांवें आतां. आयज ताका लागून ते सारके पॅक घेवन भोंवता. बाटली तांबयो घेवन येवंक. हय बाटली घेवन येयला खंय ते. आनी हांव एज ऑलवेज किटली घेवन येयल्लें आसा. तांबयो म्हणटा कोण हेका तांबयो कित्याक म्हणटा रे हेका. आनी ती बाकीची कजन्स ती आजून येवना. ती घरा कडेन आसा, खंय न्हेसतात रेडी जातात तेमी आतां. चल बाय गायज. ए कित्याक रे.
पळोवंक शकता दिवजाकाराची लायन हांगाच्यान स्टार्ट जाल्ली आसा. सगळीं जाणां बेगीनच्या बेगीन येवन हांगासर रावपाक ट्राय करतात. बट आमी बीन उठलेली बेगीन 4 जावन उठलेली पूण न्हेसताय म्हणसर लेट जालो आमकां. काकी आसा हांगासर. फोटो काडटा देव पण रातचे कशेच येता पूण न्हू. सो पळोवंक शकता तुमी हांगासर केदी व्हडली लायन लागला ती दिवजाकारांची. अशीच एवरी इयर लायन लागता. सामकें बेस्ट दिसता रातचें पळोवपाक. तेमी सगळीं जाणां दिवस घेवन वयतात ते बीन बेस्ट. किती कशें करता कशें करता काय करता कितें पुष्पा अरे हय दाखय आम्ही पळयता मले हय ब्लॉगान येवपाक मेळटले बेगीन मागीर तूं पळय व्लॉग पळय तुजो बाय दिसतले ब्लॉगान बाय बरें म्हणटली कर कर बेगीन कर आवय हा येता हेका पळय यो यो तेल जाय मम्माक तेल जाय खंय सो आमी फटाफट वयता. डॅडी आपयता राव वयता कोणाक काकीक जाय बरें. सो आतां देवळा कडेन येयल्ली आसा सगळीं देवळान वयता. बाय बाय एक और बेटा ओ बाय आवस ही आमची मंडळी बावडो तेल घेवन रावला हांव घेवन रावले तेन्ना व्हिडिओ काडूंक मेळना आपूण घेवन रावला. सो ही सगळी आमची मंडळी हांगा फोटो काडपाक रावल्ली आसा. हय हय काडटा. हांगासर सिंगल फोटोग्राफी चाललेली आसा. फोटोग्राफर आमचो भैया आनी आमचे क्युटी खाजें घेवपाक आसा हांगासर. घे घे
लाडू बी घ्या किलाचे हा लाडू बी घ्या हाय 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 लास्ट टाइम अभी एकट्यान खाल्ले लाडू दोलाल ती आमकां मागीर खंय गो म्हाका दिसना जाय 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 बेसन लाडूय जाय ही लायट फ्लिकर जाता दिसता म्हाका न्हू सो आमी हांगासर खाजें घेवपाक गेल्ली आसा हेका पळयात लास्ट टायम हेणें न्हू लाडू गेल्लेले लास्ट टायम हेणें एकट्यानूच खावन काबार केल्ले आसा सो हांवें हेंकां आतांच सांगलां तेणें न्हू खावन काबार केल्ले म्हणून सो आतां एक्स्ट्रा घेवपाचें बायन ताका आपलें जॅकेट दिल्लें आसा सद्या धरपा खातीर लोणचें चल्ली घरा म्हटल्यार हांगासर मडकय घरा कडेन वयतात आमी तिथं पळय आई थंय बसोन आशिल्ली मम्मा हांगा आसा डॅडी गाडी हाडपाक गेल्लो आसा हय थंय दवरले आगे पार्किंग मेळोंक नाका ताका लागून थंय दवरलेली हेका पळय वा आपल्यात कितें कितें घेवन रावलो तुका रोमाट खाजें तेल जॅकेट डॅडी येयलो सो फुडलो व्हिडिओ हांव थंय वचोन कंटिन्यू करता नाल्यार म्हाका येता म्हटलें आनी सिया येवंक सियान सांगलेलें म्हाका काल हांवें ताका कॉल केल्लो ताणें म्हाका सांगलेलें आयज सकाळीं येतलें म्हणून ते आजून येवना आतां घरा कडेन वचून हांव ताका कॉल करतलें नेटवर्क आसल्यार पुरो कित्याक म्हाका हांगासर नेटवर्क मेळना हाय गायज पळय मरे आतां हाय गायज ते बिजी चोडू ते बेगीन धांवन येयले हांगासर ते बरें दिसता आतां रावतले बाबू दमा अरे तुम्ही बेगीन गेली जाणा तूं आमी फोटोज बी काडटाली कित्याक गेली तूं बेगीन बॉन गेला हांवें सो आतां ही सगळीं जाणां तेल घालपाक गेल्या राव म्हाका व्हिडिओन दाखोवपाक जाय म्हाका तेल बी घालता ते बी राव कशें म्हणटा नाका दाखोवपा नाका कशें तिका तेल घाल म्हणटा ती कशी घालता पळय थोडे थोडे लायले आता एका फायनली एका तेल लावन ना मम्मा बरें थापून धाड ते खंय तरी वयता आतां ताका ताप तेलाचे हय सगळी तेल घालपाक गेल्ली आसा आतां घाला काकी थोडे ताका पपोचू सो डॅडी बीन गाडी घेऊन गेलो काल माझा भाव लेट येयला सो तो 2 व्हीलर घेऊन येयला सो वयताच ना तेज्या वांगडा वयता आनी डॅडी 4 व्हीलर घेवन डॅडी गेलो डॅडी मम्मा आई गेली तेमी बिकॉज आतां लग्नाक वचपाक जाय सो हो व्हिडिओ घरा कडेन वचून एंड करतले चल्ली आमी तेमी भायल्यान गेल्यात आनी आमी फेरयेन वचपाची आसा बदका बसल्यात नुस्तें धरपाक खंय लागलें तें खबर नाशी हांव कांय करूं शकना आतां घरा वचून अशेंच रावचें पडटलें म्हाका घरा वचून तो चेंज करूंक शकता आमी घरा कडेन पावली आतां आमी सामकी 2 व्हिलरान येयल्यात तेका लागून ते अशें जाल्लें आसा आनी मम्मा खंय जाम जाली मम्मा काळजांत मातशी जामशी पडलेली मम्मा जाम पडला खंय जिमी आमच्या पळयता पळय ए दिमी हे बेबी मी म्हणटा तुम्ही येयली करता आज छोटू खंय दवरला खबर ना छोटू हाडटा आनी ना छोटू बाबड्या काडूकूच ना भितरूच आसा बास्केटान सो आमी आत्तां पावल्या आनी तेमी आतां जस्ट पावल्यात दिसता मातशे वेळ पयलीं म्हाजो पोचू यो व्हिडिओ एंड करया आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच एंड हांव तुमच्या वांगडा मेळटा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय गायज टेक केअर बाय बाय पादी बाय बाय